नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। शाळांनी कित्याक जायना खेळांचें आयोजन, महिला काँग्रेसीचो सरकाराक प्रश्न। शेतकारांच्या जमनीचेर पयशे करप होच सरकाराचो हेत, आमदार वेंझी विएगसाचो आरोप। गोयची बायलांच दाखयतली तुमकां योग्य जागो, तृणमुलाचो फुडारी राजन डिमेलोची भाजपाक शिटकावणी। आत्मनिर्भर गोंय होच अर्थसंकल्पाचो उद्देश, सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। बाळ्ळी वाठारांत भोंवपी ब्लॅक पॅन्थर अखेरेक सांपडलो। रान खात्याच्या पांजऱ्यांत तपासणे उपरांत सोडून दितले रानांत। आनी आयच्यान सुरू जाली 10वीची बोर्डाची परीक्षा। 17 तारखेक जातलो निमणो पेपर। आता खबरो विस्तारान। 10वीची परीक्षा सुरू जाल्यात तरीय तिसवाडी आनी बार्देस तालुक्यांतल्या शाळांनी वर्सुकी खेळ घेतिल्ले नात, अशें कित्याक काँग्रेसीन प्रश्न उपरासला। फाटलीं 4 वर्सां जालीं कितल्याशाच शाळांनी खेळ आयोजीत करूंक ना। विद्यार्थ्यांच्या कुशळटाय उदरगतीचेर भर दिवपी भाजपा सरकाराक हें दिश्टी पडना काय कितें असो प्रश्न महिला काँग्रेसीची मुखेली बीना नायकान विचारला। पळयात तिचें म्हणणें। For last 4-5 years, we have not seen any sports activity conducted before Feb. Sports events not conducted as of date, especially I'll speak about Tiswadi and Bardes, level by Director of Sports and Youth Affairs. I'll mention the names of the sports. Under 14 for students of 6 and 8. The schools have finished their last paper in view of no announcement or possibility of conducting the tournament, and even otherwise the students have proceeded on vacation. Students have already gone on vacation and now still they have not conducted the sports activity. Similarly, under 17 for students of 9 and 10th standard students are answering board exams. Okay, it is mostly the 10th. These now I'm giving importance to the sport activities because the marks of sports are taken into consideration at the time of the results, and that is the reason I'm giving. It's not because of that. We always say, and BJP always say, that it should be all-round development of a child. For sports are not only necessary for marks, but they are also equally important for the all-round development of a child. Are the officers incompetent to conduct the event, sports event before examination, before Feb for last so many years? Or lethargic? Who is responsible for it? Director of Sports? Is he an incompetent person? Is the Ministry of Sports to be blamed for this? Why are they giving state motherly treatment to sports? भाजपाचे सरकार कोमुनिदाद जमनी ब्लॅक कोट लॉबी विकूंक सोदता असो आरोप बाणावलीच्या आमदार वेंझी विएगस हांणी केला। गोंयच्या 75% शेतां कोमुनिदाद सुवातींनी आसा। ती कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर दिवन ही पडींग शेतां परत पिकावळी सकयल हाडपाक मेळटात, मात सरकार अशें करून जमनी वाचोवपाच्या जाग्यार त्यो विकूंक सोदता असो आरोप वेंझीन केला। ते एग्रीकल्चर बिलाचे राइट फ्रॉम द डेफिनेशन टिल द इंटेंशन एंड ऑल द पेनल्टीज एंड एवरीथिंग दैट is there to ensure that the paddy fields which belongs to the Kumdad, 75% of paddy fields today in Goa belong to Kumdad, and Kumdad paddy fields cannot be sold, cannot be given to anyone. So te Kumdadi paddy fields विकपाक जाय आणि जाय ते utilize करपाक जाय by industrial people, by non-agriculturists म्हणून हे बिल करून हाडले। हेही आम्ही oppose केले. We opposed, we went in the well, we
made our best attempt. We requested. हांवें पर्टिक्युलरली रिक्वेस्ट मोडार ओपोज करून रिक्वेस्ट मोडार वचून सांगलें की कांयच जायना, एक पाट म्हाजे फाटीं घेया हें बिल, डिस्कस करया, लोकां कडेन मांडया, बरे भाशेन तारया घालया, कितें जाय तें तुमकां करपाक. लेट्स बी व्हेरी स्पेसिफीक. ना म्हणपाक लागले. जे कोण शेत रोयना 3 वर्सां शेत रोयना जाल्यार म्हणपाक लागले जमीन वयतली. शेत रोयना म्हूण लोकांक शेत रोवपाक जाय म्हूण हें बिल हाड म्हणपाक लागले. म्हणजे तुमी जरी तरी रोयना जाल्यार तुमी रोयचें आनी तुमी रोयना जाल्यार ती जमीन वयतली. सो अशें करपाक गरज ना. जायत भाशेन आहा. यू कॅन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग म्हणून प्रपोज जालें. सो कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग करूनय तुज्यांनी एन्श्योर करपाक जाता की फॅलो जमीन जी आहा ती कल्टिवेट करची म्हणून. बट ना, इंटेन्शन इज ते फार्मिंग जावचें अशें म्हणून इंटेन्शन ना सरकाराचें. सरकाराचें इंटेन्शन आहा की जे तेंगेली जी ब्लॅक कोट लॉबी आसा, जी ब्लॅक कोट लॉबी आसा, ते ब्लॅक कोट लॉबीक हो सगळो जमीन जी आसा वयची आनी ह्या जमनीचे ब्लॅक कोट लॉबीक वचून पयशे करचे. सरकारान आदी सारकी लाडली लक्ष्मी येवजण परतून लागू करपाचो निर्णय घेतला खरो, मात ताची अंमलबजावणी करून सगळ्या चलयांक आनी बायलांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलोच हाची खात्री करून घेवची अशें म्हणीत टीएमसीच्या ट्राजंट मेलोन सरकाराचेर फोग काडलो. तशेंच सरकारान 3 घरगुती सिलिंडर लेगीत फुकट दिता म्हणून सांगिल्लें, मात ते लेगीत दिवंक ना. देखून सरकारान बायलांच्या अधिकारा कडेन खेळ करचो न्हय, कारण योग्य वेळ येतकीच वेंचणुके वेळार मतांतल्यान ती आपले खरें रूप दाखोवपाक समर्थ आसत अशेंय ट्राजनान ह्या वेळार म्हणलें. See, it is reported that the government has decided to restart the Ladli Lakshmi scheme. Now, this was taken vehemently by our Avita, who is the Mahila president, and had warned this government that they had put the innocent women folk in trouble by assuring and then withdrawing. However, now it has come to our knowledge and my knowledge that the Chief Minister and the Women and Child Minister, Mr. Vishwajit Rane, had a meeting with the Women and Child Department, have instructed them that this scheme should start again and to draft an amendment so that it can be approved by the cabinet. Now, the TMC wants to bring to the knowledge of the Chief Minister that he had promised three cylinders. What happened? Now you are promising and saying that you are going to renew that scheme. From where is the money? However, TMC warns this government, do not play with the anger of the women folk of Goa. They will tear you all into pieces. When I say tear you all into pieces, I mean electorally. I would like to tell the Chief Minister to come out openly and give a categorical assurance. Don't try to float ideas and reports, and immediately pass the receipt of budget allocation to them so that they can prepare the draft proposal to have an amendment and get it approved before the cabinet. Mr. Chief Minister, again I say, do not play with the wrath of the women folk of Goa. Patience is running out. बाळळी केपें वाठारांत ब्लॅक पॅन्थर सांपडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या कांय दिसांनी थळाव्या लोकांनी ब्लॅक पॅन्थर दिश्टी पडिल्ल्याच्यो कागाळी रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक केल्ल्यो. ते प्रमाण रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांपळो रचून ब्लॅक पॅन्थराक धरलो. हो ब्लॅक पॅन्थर 1.5 वर्साचो आसा. आतां ताका घावो बी जाला जाल्यार तपासतले, उपरांत अटंगे रानांत व्हरून सोडटले अशी माहिती रान खात्याचे अधिकारी प्रकाश नायक हांणी दिली.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सादर केल्ल्या स्वयंपूर्ण अर्थसंकल्पाचो हेत गोंयाक आत्मनिर्भर करपाचो आसा अशें म्हणीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सरकाराची तुस्त केली। अर्थसंकल्पांत मुख्यमंत्री मेडिक्लेम येवजणे खाला मेडिक्लेम मर्यादा 1.5 लाखा वयल्यान 5 लाख इतलो वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा। तशेंच सरकारान दीनदयाळ सेवा येवजणेच्या पुनर्कार्याची घोशणा लेगीत केल्या अशें मंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें। मुख्यमंत्र्यांचे सरकाराचे बजेट जे आपले मांडले तातूंतल्यान एक उत्तम प्रतिसाद सगळ्या लोकांचो, जनतेचो, इंडस्ट्रीचो, वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतल्यान आयलो। एज इट इज बीन अ होलिस्टीक बजेट टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वॉट आवर पीपल वर लुकिंग फॉर। मुख्यमंत्र्यान बजेट बसतकच आमचें आज एक काम जाता की हे बजेटाची सिनॉप्सीस तुमचे कडेन मांडची, जे बजेट पयर मांडून गेले। जवळजवळ टोटल ग्रॉस एक्सपेंडिचर 26,844 कोटीचे जे आशिल्ले तातूंत जवळजवळ 9.71% वॉज द इंडिकेटेड ग्रोथ। तातूंत रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर जवळजवळ 19,768 क्रोजांचेर दाखयला आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर 7,075 क्रोजांचेर दाखयला। द बजेट बीइंग अ रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट, वी आर हॅपी टू से दैट इट्स अ रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट ऑफ रफली 669 crores। Fiscal deficit is दाखयल्या 4,183 crores is within the guidelines which has been prescribed by the Central Finance Ministry. So then total revenue receipts पळयतात which have indicated a growth of roughly about 12.53%, amounting to rupees 25,836.58 crores. तातूंत टॅक्स रिसीप्ट जवळजवळ 12,531 कोटीचे आसा आणि नॉन टॅक्स रिसीप्ट जवळजवळ 6,025 कोटीचे आसा। ग्रांट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट तातूंत जे घेतिल्ले आसा ते 1,670 कोटीचे। जरी जीएसटी कंपेन्सेशन आमकां कंटिन्युअस मेळटालें, जीएसटी कंपेन्सेशन न मेळिल्ल्यार ताचो जो शॉर्टफॉल आसतलो तो जवळजवळ 800 कोटीचो शॉर्टफॉल आमकां ह्या हातूंत आसतलो। ह्या हातूंत एक स्वयंपूर्ण गोंय, स्वयंपूर्ण बजेट आणि तशेंच स्वयंपूर्ण म्हणटा आसतना आत्मनिर्भर गोंय करपाचो आमच्या मुख्यमंत्र्याचो प्रयत्न आसा। तातूंत स्वयंपूर्ण बजेटान आमी एक म्हणल्यार स्वयंपूर्ण बोर्ड अनाउन्स केल्लो आसा। ह्या वर्साक इंटरनॅशनल समिट्स एक G20 जातूंत जवळजवळ 300 कोटी सरकारान एलोकेट केल्या आणि नॅशनल गेम्साक 225 कोटी एलोकेट केल्या। ह्या एलोकेशनान एक ब्रँड गोवा म्हणून एक निर्माण जो ऑलरेडी आमचो आसा तो एक उच्च स्तराचेर परत व्हरपाचो आमचो गोंयचो प्रयत्न आसा। हातूंत टुरिजमाच्या हातूंतल्यान खूब आमकां आस्पाव मेळटलो। वी वील बेनिफीट अ लॉट out of G20 and the national games. As we give budding sportsmen a platform, it is also an opportunity to showcase Goa to on the summit as far as G20 is concerned and for the national games. गोंय शालांत आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 10वीचे परीक्षेक शेनवारच्यान सुरवात जाल्या। दिवचल केंद्रांतल्यान 987 विद्यार्थी ही परीक्षा दितले। मुख्य परीक्षा केंद्र श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालया सयत उपकेंद्र अवर लेडी आणि राधाकृष्ण विद्यालयांतल्यान ही परीक्षा जातली। शेनवारा परीक्षेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून येताली। कांय विद्यार्थी तर अभ्यासाचेर निमणी नदर मारतना दिसले। एका केंद्रांतल्यान दिव्यांग विद्यार्थी लेगीत परीक्षेक बसला। आपल्या दर एका व्हिडिओतल्यान सरकाराक प्रश्न विचारपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला। आयच्या व्हिडिओतल्यान पोळजीन म्हापशा ते पत्रादेवी महामार्गाची अवतिकाय उक्ताडार हाडल्या। पत्रादेवी महामार्ग जावन वर्स लेगीत जावंक ना पूण रस्त्याक विरो केल्यात। म्हापशेच्यान पत्रादेवी मेरेन महामार्गाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या। रस्त्याचे बांदकाम कंत्राटदारान सारखे करूंक ना असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला। चेकपोस्टा कडेन आणि ह्या चेकपोस्टाचेर हो आतां न्यू जो हायवे बांदला न्हू, ह्या हायवेची परिस्थिती सारकी बिकट आहा। हांवें ईच एंड एवरी टायम म्हापशा म्हणनाका दारगळी म्हणनाका सगळे कडेन हांवें हायलायट केलेले इशू। कित्याक इशू हायलायट केल्या तर हे काम सारकें जावंक ना। ह्या हायवेक अशें दिसता की हेचे बायपास केलेले भशेन हायवे जावन वरां सुद्दां जावंक ना सारकें। आतां हे सगळं हे क्रॅक्स तुमी पळोवपाक शकता, हे पावसान ओपन जातले। हेतून हेका फिलिंग करून कांयच फायदो ना। हे क्रॅक्स तुमी आतां परत ब्रेक करून परत तुमी हेचें काम करपाक जाय। आतां जे 40 आमदार बसलेत न्हू,
ते तुम्ही आयज असेंब्लीन कसले प्रश्न घेतात रे? मेन मुद्दे हे मरे हायवे सारकी जावंक ना आनी मोले टू पत्रादेवी मेरेन ह्या हायवेक मरे मदीं खंय टॉयलेट ना हो इश्यू घेवपाक जाय असेंब्लीन. तुम्ही 40 आमी निवडून हाडल्यात न्हू, थंय मरे तमाशा करतात तुम्ही. आयज जंगलां पेटतात, रानां पेटतात, सगळे हेचेर मेन झगडोन मनासून काळजांसून झगडोंक जाय तुम्ही. कित्याक चल्ला काय म्हणून हे तुमकां आमी थंयसर इश्यू रेज करपाक बसयले. आयज ही हायवेची पद्दत परिस्थिती जी आहा न्हू सारकी बिकट आहा सारकी. म्हापशासून पत्रादेवी आयज PWDन इन्स्पेक्शन करपाक जाय. कित्याक MVRन जे काम केलां न्हू टोटल नॉनसेन्स क्वॉलिटीचें काम केलां सारकें. आनी ही हायवे मदीं नेमल्या गाडये बाउन्स जाता कित्याक हेचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. आनी हे मुद्दे असेंब्लीन रेज जावपाक जाय. लोकल आमदार पेडणेचो हेणी हे मुद्दे असेंब्लीन रेज करपाक जाय. आयज तुमी असेंब्लीन मुद्दे रेज करिना कित्याक सांग? आमकां आतां डावट दिसता की तुमकां कितें खावयला काय म्हणून तेंच्यांनी. आयज जर आमदार उलयना जाल्यार हे काम अशेंच उरतलें आनी ही नॉनसेन्स क्वॉलिटी आमकां भोगची पडटली. एक्सिडंट जातात डेली, फॅमिली काबार जाले कितें रे? आनी आख्खे हायवेक टॉयलेट कित्याक ना रे? बायलांनी कितें करपाचें, ल्हान भुरग्यांनी कितें करपाचें, रस्त्याचेर हें करपाचें? सो जाणून घे आनी CMन जाणून घेवपाची गरज आसा की आयज जे डेव्हलपमेंट म्हणटा खबर आहा तुका, दीस इज टोटल डिस्ट्रक्शन आनी टोटल वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी म्हणून. शेनवारा दनपरा अक्षय वाठारांतल्या शेतांक कचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान शेतां उज्यान लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. कांय लोक वेळेर उजो घालून घरा गेले. दनपारचो पार आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो. देखून खंयच्या वेळार उजो घालतना लोकांनी चिंतून घालचो अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. गोवावेल्या बायपास न्यू हायवे जाल पळय आमची थिंगा वेळेर कोणें उजो घाल्ला आमच्या लोकलांनी उजो घाल्ले आनी गेले आमचे लोकल ती आनी आमकां खूब लुकसाण कशें जालें दिसता. कित्याक आमची थिंगा कोणाची बावड्याची गोरवां आसलीं बांदलेलीं तिवूय लासले तेंचे पांय दिसता. आनी फायब्रीक केसो म्हणल्यार ती एक्सिडंट जाता तांकां लेट जालो आनी हें जालें हिंगा लोकांकूय त्रास पडले. पुलिसां काडले आनी मागीर हे अशें करून उजो लायताय आमची लोकल्स आनी मागीर पॉलिटिक्स हें करताय आनी म्हणटाय MLAनी घाल्ला म्हणटाय आनी RGचे मागीर व्हडले इश्यू करताय. पूण हो उजो बेस्ट लोकल्सांनी घाल्ला आनी हे पॉलिटिकाचें कांय ना हितून. पूण खूब आमची चर्चीची प्रॉपर्टी पासून आख्खी डॅमेज जाले थिंगा आनी मंग्रोव्स आहाय थिंगा ते पासून डॅमेज करून उडयले. पूण हांव म्हणटा कोण घालपाचो आहा पळय तेणी मातशें चिंतून घालूंक जाय उजो. दुसऱ्यांक जायते जाणांक त्रास जाल्या हे. भाजपा सरकार लोकांचो आवाज दामून आपली मनमानी करपाचो यत्न करता अशें म्हणीत महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष बीना नायकान सरकाराचेर फोग काडलो. राहुल गांधीन कन्याकुमारी ते काश्मीर मेरेनची पदयात्रा काडिल्ल्यान भाजपाचे फुडारी भियेल्यात. देखून अशा पद्दतीन अपात्र थारावन संसदेंतल्यान भायर काडपाचो कट भाजपान रचलो अशें म्हणीत बीनान उतरांचे फार पेटयले. Say is the voices of people are being suppressed. And because the voices of people are being suppressed, Rahul Gandhi thought that he should make a padayatra, and he started his padayatra from Kanyakumari to Kashmir, which we all know. He तो 4,080 किलोमीटर चाललो. 12 स्टेट्स त्यानं कव्हर केले, 2 युनियन टेरिटरीज कव्हर केले आणि लोकांक आपलं हेल्पिंग हँड दिली. लोकांक सांगितलें हांव तुमच्या बरोबर आसा आनी तुमी भिवपाची गरज ना. There is a word in Malayalam which says kaithangu. Kaithangu means helping hand. Today the situation is such ironical. A person who wanted to give a helping hand to the people of India, a person who wanted to build houses in his constituency, that is Wayanad, where he has built along with his Congress leaders as well as Congress workers, 25 houses he has given for those people, those who build and construct houses for people, bungalows and houses, that is laborers. And he had a dream, not only to build 25, but to build many more houses for these masons, for these workers, for those who are building our bungalows. But what an irony it is. A person who dreamt for the houses of others, his house is being taken by the present government. It's an ironical situation.
Rahul did not make anything on, Rahul Gandhi never said anything on any caste. He never assaulted anyone, and still he is being disqualified from the house immediately within 24 hours. गोवा शिपयार्डाक भारतीय नौदला खातीर 7 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बांदपा खातीर 6,200 कोटी रुपयांचें कंत्राट मेळ्ळा. हो कंत्राट 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्सा खातीर 9,781 कोटी रुपयांच्या ऑर्डराचो एक भाग आसा, जांकां संरक्षण मंत्रालयान मान्यताय दिल्या. शेनवारा 70 म्हालांतल्या दाबे वाठारांत 13 फुटाचो किंग कोब्रा सांपडलो. प्राणी मित्र विशाल गांवकार हांणी ह्या किंग कोब्राक धरून रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सुवादीन केलो. कामगार खात्यान जारी केल्ले लेबर कार्ड ज्या मनशा कडेन ना त्या लोकांक हॉटेल मालकांनी कामार दवरचे न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभा अधिवेशना वेळार केलें. मांद्रे वाठारांतल्या हॉटेलांत एका डच बायलेचेर आगळीक करपाच्या यत्नाच्या नदरेन निर्दोश जारी केल्ल्याचें कळटा. पेडण्या पुलीस स्टेशनान जो इन्सिडन्स काल जालो त्या संदर्भात आमी एक्यूज्ड अभिषेक वर्मा हाका ऑलरेडी अरेस्ट केला आणि ताका अंडर सेक्शन 452, 354, 307, 506(2) हाज्या अंडर अरेस्ट केला. आणि ताका लागून जे महिलेक जेणे वाचयली युरेको डायस सन ऑफ जॉन डायस फ्रॉम मांद्रे, तो ऑलरेडी एडमीट आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीन. तो आउट ऑफ डेंजर आसा आणि खरोखरूच ते युरेको डायस हाजे हांव ते महिलेक वाचयल्या बद्दल ताजें खूब अभिनंदन करता आणि ताका सरकाराच्या वतीन रिवार्डूय दिलो वयतलो. आणि अशा पद्दतीचे हांव सगळ्या हॉटेल लायनींक सांगपाक सोदता की हो अभिषेक वर्मा म्हणून डेहराडून उत्तराखंडचो लेबर तेंच्यांनी आपल्या हॉटेलांत दवरलेलो, तेजो बॅकग्रावंड तेंच्यांनी कांय तपासूंक नाशिल्लो. हाज्या फुडें कोणूय लेबर दवरता आसतना तेंच्यांनी कन्फर्म गोवा लेबर कार्ड जे आमी आतां इंट्रोड्यूस केला ते घेवचें, जेणे करून एटलिस्ट तेंचो पर्मनंट एड्रेस हो लेबर डिपार्टमेंटा कडेन उरतलो. कोणीच रजिस्टर्ड केल्या शिवाय अशा पद्दतीचे आनी जांकां क्रिमिनल हिस्ट्री आहा ती अशा पद्दतीचे लेबर घेवचे न्ही, जेणे करून प्रत्येक फावटी हे जेन्ना इन्सिडन्स जाता खास करून हॉटेलांत दवरलेल्या लेबरा कडल्यानूच जाता. आमचे पुलीस पूर्ण केस इन्वेस्टिगेट करीत आसा. त्या खातीर आमकां बीग अ टुरिस्टीक स्टेट अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स जावचे न्ही ही पुलीस खबरदारी घेतात, बट हॉटेलवाल्यांनी बी अशा पद्दतीचे वेटर्स दवरच्या पयलीं तेंच्यांनी काळजी घेवची. मडगांव केटीसी बस स्टँडा सामकार आशिल्ल्या पार्किंग सुवातेर नाका जाल्ले प्रकार घडटात तेन्ना पालिकेन हाचे कडेन लक्ष दिवचें थळाव्यांनी मागणी केल्या. राती कडेन कांय तरणाटे हांगासर गाडयो लावन सोरो पियेतात, तशेंच ताका लागून सकाळ फुडें घाणी मारतात. ह्या प्रकाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर पालिकेन हांगासर लायटी घालच्यो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. Problem here is there's no lights. There should be a light in the parking lot. Lots of people come and they fight over here. They also drink and they smoke. You can get the smell of smoking and also the sound of their drinking. Police, I have complained to the police also, but still sometimes they come and as soon as the police come, these people run away. Secondly, the lighting is very important because at least with the proper lights, the people will not stand and drink over here. And then the problem that they have their food, whatever they have, then they come and pass urine here. By morning, the whole place starts stinking. So when we say Swachh Bharat, that the Swachness should not only be on board, but it should be also in practicality. So it's, of course, sometimes difficult. You say something, but to implement it is difficult. But there should be proper lighting. The whole place is lit up properly. I'm sure people will not
stand and create a problem for us. जितल्या लोकांनी आयज मेरेन पॅन कार्ड आनी आधार कार्ड लिंक केल्यात आनी सरकारान तांचे कडल्यान तालाव फारीक केला ते पळयल्यार सरकारा कडेन आतां मेरेन कितले पयशे जमल्यात आसतले काय असो प्रश्न विचारीत काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केली. हो सरकार लोकांक फक्त लुटप कशें हाचे विशीं चिंतता अशें काँग्रेस म्हणटा. ई गव्हर्नमेंट म्हणटा ते खंय गेले असोय प्रश्न काँग्रेसीन ह्या वेळार उपरासला. 3 दीस उरल्यात त्या 3 दिसान आधार घाल म्हणून आनी सेम दुसऱ्या दिसा जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा की ही जे आधार लिंक आहा ते 3 म्हयने आमी एक्सटेंड केला म्हणजे ह्या सरकाराचें लक्ष ना काय कितें लोकां कडेन असली गजाली आनी बारीक गजाल न्हू. आमी पळयल्यार 51 करोड लोक हे आधार लिंक केल्या म्हणजे तुमी चिंता आतां 51 जावं तितूंतले 40 करोड 10 करोड केल्या तांकां 1,000 रुपया फायन घातल्या कितलो पयसो जालो तो चिंता. म्हणजे हो सरकार लोकांक कशें ते चिडून काडपाचें जे फॅसिलिटी म्हणटा ई गव्हर्नन्स म्हणटा ते खंय गेले. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकार सद्या हे भिकारी जाल्ले आसा कारण असली फॅसिलिटी दिना जाल्यार तुमचें आनी कितें. तुमी थंय पयलीं तुमची स्कीम दिनात 1,000 1,500 कितें आहा ते त्याच्या उपरांत तुमी सांगतात की 1,500 आनी हांगाच्यान तुमी परत 1,000 काडटात तेंच्या कडेन. आतां IT कॉर्पोरेशन आहा ते कितें करता काय कितें आतां तेंचो खरो रोल चालू आसा आनी आमचे कितलेशे भुरगे हुशार आसात जे कॉलेजीन शिकता आतां सुटी पडल्या आतां 3 म्हयने आहा तांकां तुमी म्हणटा न्हू की तुमी स्वयंपूर्ण आमचो गोवा सेल्फ हे करा सो त्या भुरग्यांक तुमी पार्ट टायम जॉब दिया. त्या भुरग्यांक पार्ट टायम जॉब दिया जे कॉलेजीन IT बी शिकता तांकां एक सेंटर घाला हांगा आनी जे बुथाचेर आसा पळय तांकां ते भुरगे कितें तरी जोडटले आनी कमी हितून आनी तुमी सरकारा कडेन फ्री जातले. अशें भायर लायनी लायतात लोकांनी आनी ते 300 ते 800 रुपया लुटतात. आनी म्हाज्या सरकारा कडेन आहा आनी आमी पत्रय बरयतले सेंट्रल गव्हर्नमेंटा ह्या हेचेर पत्र बरयतले की जे 1,000 रुपया तुमी फायन केल्या पळय तांकां लोकांक रिफंड करचें म्हणून. कारण हांगा क्लियरली मेन्शन केला पॅन कार्डाचे तुमी पॅन कार्ड करपाक जाय मागीर तेजे आमी तुका टॅक्स दिवचे ना कारण हो लिगल इश्यू आहा. हो लिगल इश्यू फाल्यां कोर्टानूय वयतलो कारण हे पयशे फायन इतले घालूं शकना. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.